शिक्का पडटलो. मोठ्या प्रमाणाचेर रमाकांत खलप हांचे सोबत मतदार रावतले आणि स्त्री पुरुष अत्यंत एका मोठ्या उमेदीन आमच्या भावाक बंधूक भाईक मतदान करतले अशा इर्शेन मॅच जाता. हायकमांडाचे चडशे कोण लिडर्स पावोंक ना गोंयांत गरज ना न्ही. आमी सगळे तुमी म्हणजे मतदार म्हणजेच हायकमांड. मतदार म्हणजेच हायकमांड आसा. त्याच्या सोबतीन आमी फुडें सरता. येणाऱ्या काळान गोंयचे चेहरो आणि म्हापशेचो चेहरो बदलतलो. संपूर्णतया बदलपाचो प्रयत्न आसतलो आमचो. आणि आजची हो जो विजय आसा ही विजयाची पुढच्या 1927 सालची जी इलेक्शन आसा त्या विजयाची ही सुरवात आसतली. हो एक अशोभेद यत्न सुरू जातलो आज पासून अशी माझी अपेक्षा आसा. आणि खरोखरच गोव्याचो संपूर्ण गोव्याचोच एक चेहरो कायापालट करपाचो निर्धार आमी व्यक्त केल्लो आसा. आमी अनेक वेळा तुमकां सांगलां की फुडल्या 5 वर्षांचो एक प्लॅन डेव्हलपमेंटल प्लॅन गोंयचो तसोच देशा संदर्भातलो तयार आसा. तर त्याच्यावर आम्ही जास्त आणि विचारविनिमय करतले. निर्णय झाल्यानंतर एक कन्सल्टेटिव्ह कमिटीची स्थापना करतले आणि दर 6 महिन्यांनी त्याचा आम्ही आढावा घेत पुढे करतले. एक हायपोथेटिकल क्वेश्चन. फाल्यां जर सरकार आयलो जाल्यार कॅबिनेट मंत्री तुम्ही जावं शकता. हे प्रश्न कितें म्हणजे कितें जातलें ठरलें आसतलें. ती अपेक्षा नाही. देश सेवा करता. म्हजो भाव मुंबईच्यान खास निवडणुकीसाठी पावलो आसा. त्याने प्रूव्ह केल्लें आसा की तो कितलो केपेबल आसा. एनिवे नाका. कॅन्डिडेट तुमचे लेट डिक्लेअर केला प्रचाराक कांयच ना न्ही पळयलो. खंय प्रचाराक दिसतलो आमकां. लेट जरी जालो जरी लेट जरी जालें न्ही तरी कसलोच परिणाम जालो ना. तेणें वेग घेतलो. प्रचारान वेग घेतलो. रोखडोच दिसता लोकांची नाराजगी आसा खंयच्या पक्षा बद्दल वगैरे. नाराजगी आसा बीजेपी बद्दल ना. नाराजगी आसा ती बीजेपी बद्दल आसा. पेडल्यान तुमकां अनेक वेळा सांगलें तुमी वचून पळयात कितें जालें तें. एअरपोर्ट दिसता फ्युअल दिसता तरी पण लोकांक नोकरी ना. जमीन गेली. जमीनवाल्यांक मोबदलो ना. मोबदल्या साठी कोर्टाचे पायवे तांकां झुजचे पडटा आणि प्रायव्हेट कंपनी मात्र मजा मारतात. हे दिसून येता. आम्ही डोर टू डोर मिटींग करणे शक्य नाही. तर जास्तीत जास्त कॉर्नर मिटींग घेतो आम्ही प्रयत्न केला. डोर टू डोर आमचे कार्यकर्ते गेले. आमचे जे हितचिंतक असतात ते गेले आणि त्याच्यामुळे उत्साह सामको मुळातच ती सुरुवात झाली की रमाकांत खलप 20 वर्षानंतर निवडणुकीत उभं जाता. होच एक लोकांच्या मनातलो उत्साहाची बाब. वॉट इज युअर आन्सर टू बिचोली मॅन सत्तरी. तर तुम्ही वीक आसा अशें दिसता. ना वीक आसा. ते कित्याक तुमकां मुख्यमंत्री आसा आणि राणे आसा म्हणून कोणाचे वीक दिसता. दुसरो वीक विशेषतः आम्ही सांखळी मतदारसंघात 4 पावलां फुडें आसता आणि 70 समतोलपर्यंत निदान पावतले. शिवसेनेचो पाठिंबा कसो एकदम सगळे इंडिया गठबंधनच्या सगळ्यांनी पाठिंबा जोरदारपणे दिलो आसा. भाई रात्री काही व्हिडिओज आसा पळय ते व्हायरल झाले की काँग्रेसचे काही कार्यकर्ते पैसे वाटताना दिसले. काँग्रेसचे कार्यकर्ते न्ही ते भाजपचे कार्यकर्ते. म्हापशा सायडीन भाजपचे कार्यकर्ते दिल्ले. काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी पैसो वाटपाचो प्रयत्न करूंक ना आणि काँग्रेसकडे पैसो ना. हे तुमकां सगळ्यांक क्लियर आसा. खबर आसा. वाटपाक पैसे जाय न्ही हातान आणि बेकायदा गैरमार्गान ज्यांनी पैसो उबो केला ते वाटतात. म्हापशेचे जे ग्रुप आहा त्या ग्रुपाचेर म्हापशेचे जे हे आसा शिवसेनेचे ते बीन आनी काँग्रेसचे ते बीन रातचे भोंवतना व्हिडिओ व्हायरल जाल्ले आनी ते लोकांक कोण व्हिडिओ काडटा आनी ते धांवताले. तुम्ही त्यांच्या शिवसेनेचं आणि काँग्रेस समोर चुका मारू नका. तिला अशा प्रकार करण्यासाठी आमच्याकडे मुळात त्याची पहिली साधन सुविधा नाही. ही जनतेक खबर आसा. खंयच्यान हाडटले पैसे खंयच्यान वाटतले कोणाकडे आणि कित्याक वाटूंक जाय. लोकप्रियता आसा. माझी व्यक्तिगत लोकप्रियता आसा. काँग्रेस पक्षाची लोकप्रियता आसा आणि आमचे जे विरोधक आसा त्या विरोधकाची अशी परिस्थिती जाला की त्यांची नॅगेटिव्ह प्रतिमा आसा. गेल्या 25 वर्षांत खासदार निश्चित पडलो ना. एक गोंयचो परिसर खंय उबो केलो ना. हे लोकांनी आयकलां न्ही. हे लोक सांगताले आमकां. आमी प्रचार करपी लोकूच सांगताले आमकां. म्हादय गेली कोणें आवाज काडलो. वोट विकत घेऊ शकता. ताणें हो प्रकार गोव्यात तरी जायना. काही अल्प प्रमाणात खंय तरी कोणें कितें केलें.
कितली अपेक्षा आसा तुमकां? म्हाका कमीत कमी 40 ते 50 हजाराची लीड मेळटली अशी अपेक्षा आहे त्या विशयी मतदारसंघात मिळून. खंयच्या मतदारसंघात जर तुमचो स्ट्रॉंग होल्ड असो तुमकां दिसता? सगळ्याच मतदारसंघाचा ही अशी जोपर्यंत तुमचो सपोर्ट आहा तोपर्यंत डेफिनेटली तो येतलो तुमचो सपोर्ट. ओके, या